आज 16 मे म्हळ्यार नॅशनल डेंगी डे म्हणून आमी सेलिब्रेट करता. ताका लागून ही मिटींग घेतिल्ली स्पेशल स्ट्रेस दिवपाक आमचे मनसून प्रिपेर्डनेस फॉर डेंगी. तर तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसा डेंगीचो व्हायरस हो एडिस इजिप्टाय म्हणून मॉस्किटो स्प्रेड करता. म्हणून आमचें कॉन्सन्ट्रेशन ते मॉस्किटोचे एलिमिनेशन मॉस्किटोचें ब्रिडींग ब्लॉक करपाचेर चड आसूं जाय. हाजी अवेरनेस करपा खातीर ही मिटींग घेतिल्ली. दोतोर खंय तरी आज कितले म्हणजे प्रिपेरेडनेस जाल्लें आसा म्युन्सिपालिटी जावं वॉट आर युअर सजेशन्स टू द म्युन्सिपालिटी? Our suggestion, our work is ongoing work. Regardless of monsoon or no monsoon, our people are working every day in control of all vector-borne diseases, not only dengue, also malaria, filaria, चिकनगुनिया. सगळ्यांच्या अगेन्स्ट आमचें काम चालूच आसता. We are enlisting cooperation from other organizations like the municipality. Then we will be having one more meeting with all the nodal officers from other government departments. प्रत्येक गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट केला फॉर कंट्रोल ऑफ वेक्टर बोर्न डिसीजेस. सो तांच्या बरोबर आनी एक मिटींग आसतली आमची टू क्रिएट अवेरनेस. सो दे वील कम अटेंड द मिटींग एंड देन गो बॅक टू देअर ऑफिसीस एंड इम्पार्ट द नॉलेज टू देअर स्टाफ. अशें करून ते आमी एक चेंज स्प्रेड करता. दोतोर एक खंय तरी आमकां ते दिश्टी पडून येता की हेल्थाची 3 कडेन ऑफिसां, एक RTO कडेन आहा, एक रवींद्र भवन आसा. सो हाव डू यू टॅकल दीस इश्यू? म्हणजे ताका लागून कितें तुमचें कितें आसा ताचेर कितें उलोवंक सोदता? बरें. सेकंडली ऑल्टरनेट इयर्स तुमी म्हणटा की डेंगूचो एक रिस्क चड आसता, ताचेर कितें उल्लेख दिवंक शकता? सायंटिफीक एक्सप्लेनेशन कांय ना. ओन्ली स्टॅटिस्टिकली आमकां अशें दिसून आयलां की एक वर्स चड प्रमाणांत जाता, दुसऱ्या वर्सा कमी प्रमाणांत जाता. ताचें एक कारण आसतलें की जेन्ना एक वर्स चड जालो न्ही, पोरू जर चड जाला जाल्यार अंदू लोक मातशे एक्स्ट्रा केअर घेता आनी कमी जाता तो. दुसऱ्या वर्सा जर कमी प्रमाणांत जालो लोक सुशेगाद रावता, कांय जावना पोरू. तें कारण आसूंक शकता. सायंटिफीक बेजीस असो तेका कांय ना. दीस इज जस्ट स्टॅटिस्टिकल. आमकां अशें दिसून आयलां की ओवर द इयर्स एक वर्स चड जाता, दुसऱ्या वर्सा कमी जाता. एज द हेल्थ ऑफिसर एनी एडवायस टू द पीपल? Advice to the people is, however much health services price, people's cooperation is the most important. प्रत्येकान जर आपल्या घरान इन मॉस्किटो ब्रिडींग जायचें ना हाजी केअर घेत जाल्यार आमचें काम खूब सोंपें जातलें. सगळ्यांकच फायदो जातलो. वी आर वर्किंग टुगेदर एज अ टीम. आयज दोतोर विश्वजीत आनी तेजी टीम सगळे येयल्ले आनी आमकां आयज अवेरनेस केला डेंग्यूचेर. की डेंग्यू कितें किमसान घांस मारली सामकें कितें हें सिम्टम्स कितें जाता तें सगळें आमकां तेणी सांगलां की जोर येता मागीर तकली उसळटा मागीर डेंग्यू जोर येता ते सगळें सारकें सिम्टम्स कितें सांगलां. तशेंच आमकां कॉन्सलरा तेणी हेल्प मागला. स्लम एरिया आहा जे कॉन्सलरा आहा न्ही वार्ड आहा ते एरिया स्लम एरिया ते एरियान तांकां व्हरचें आनी अवेरनेस करचें. दोतोरां घेवन वयचे कॉन्सलरांनी आनी तांकां अवेरनेस करचें डेंग्यूचेर, मलेरियाचेर आनी डिफरंट टायप्स वॉटर बोर्न डिजीज आसा तेजे ते अवेरनेस करचे म्हण तेमी आयज मिटींग केल्ली आनी तेमी कॉन्सलरान हेल्प मागला. त्या दिसान पावसान तूं जाणा उदक सांठवता मागीर तेजेर डेंग्यू जाता ते कशें टॅकल करपाचें तेमी सांगलां की उदकान म्हणटा तो हें घालपाचें वखद घालपाचें आनी ते उदकान स्प्रे करपाक म्हणटा ते मोर एफेक्ट म्हणटा ताका कित्याक स्प्रेईंग इज मोर एफेक्टींग देन हें म्हणटा फॉगिंग. लोक कितें जाता आमचे लोकांक मेंटेलिटी आहा फॉगिंग करपाचें. फॉगिंग म्हणटा तो करपाचें. फॉगिंग किमसां मारना म्हणटा दोतोर सांगता. फॉगिंग किमसां स्प्रेड करता म्हणल्यार किमसां ती सांठोवन उरनाय किमसां ती वयताय मागीर तेजेर म्हणटा कंट्रोल येता. पूण स्प्रेईंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणटा किमसां मोरताय. आनी तेणे सांग दोतोरान सांगलां की आमची तेमी हेल्प मागला की हेंच्यान कोण दर्याकर रावताय तिगे होडी आहाय होडी म्हणटा तो सामकी कवर करून दवर पत्ती करून दवरपाची कित्याक होडयांनी डेंग्यू जावंक शकता म्हणटा उदक सांठोवन उरता मागीर डेंग्यू जाता. तशेंच लोकांक घरांनी उदक सांठोवन दवरचें न्ही ते डेली यूज करचें नाल्यार सांठोवन दवरचें जाल्यार बंद करून दवरचें तेजेर डेंग्यू जायना म्हणटा सांगलां. तशेंच आनी वाजांनी वाज जाता ते सकयल लोक प्लेट दवरता उदक सकयल पडपा जायना ते प्लेटींनी म्हणटा डेंग्यू जावंक शकता. आनी तांकां खबर आसना घरान मागीर सगळे 5 जाणां डेंग्यू जाता. ते खबर आसा ते अवेरनेस आमी दिलो न्ही आमी तांकां लोकां वचून सांगचें म्हणून सांगलां. तेमी आतां आमी मिटिंगेक सांगलें की म्युन्सिपालिटीक हेल्प जाय म्हणपा तांकां प्रिमायसीस जाय पर्मनंट प्रिमायसीस. हांवें तांकां सजेशन दिल्लें आमची पयलीं फीश मार्केट आहा ती आसा सद्या ती आमी गोवन वेंडरांक घायलेली
तितून तांकां सजेशन दिल्लें फिजिबल जाल्यार ती ओके म्हणून सांगता. कितें करून मॅनेजमेंट कोण दिता म्हणटालो वास्को सिटीन तेंच्यांनी जर रायट जाले भाडें दिवपाक रेडी जाले जाल्यार तांकां तो स्पॉट मेळपाक शकता फुडें सिटीन तांकां सांगला करून दिता आनी आयच्या वर्कशॉपाक लागून तेंच्यांनी जर CP सरान तुमकां एक्सप्लेन केलां सगलें आसा तेंच्यांनी कितें कितें आमकां शिकयलें आतां हेचे फुडें आमी तेंच्या वांगडा कॉपरेट करून हे डेंगू आनी मलेरियाचेर कंट्रोल हाडपाक ट्राय करतले आनी लोकांनी हेचेर मातशें हें घेवपाक जाय. लोकांनी घरा कडेन उदक बेश्टेच भरून दवरता. आतां जर रेगुलर उदक येना केन्नाय मंथ तीन ते मशीन उदक केन्ना वयर पायपलायन ब्रश जाली आनी उदक ना जालें तशें केन्ना जावंक जाता म्हणून उदक लोक ड्रमांनी भरून दवरता ओपन दवरता. थंय डेंगू जावपाचें मेन रिजन तेंच